शुक्रार 5 जानेर मुखेल वोड एकामेकाचो आमी मोग करचो। नियाळाक आदार मोग मनशाच्या सोयबातूच आसा, कित्याक देव म्हणल्यार मोग आनी ताणें आमकां मोगान रचल्यांत आनी मोग करूंक रचल्यांत। आमी मनशाचो तसोच सृश्टीचो आसलोल्या वस्तूंचो मोग करता, जनावरांचो, झाडांचो, फुलांचो, सुकण्याचो आदी। पूण केन्नाय आमकां दुसऱ्या मनशाची नाटकाय जाता। आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता देव आबेलाची भेट स्विकारता, कित्याक ताच्यो कोरण्यो देवाक मानता तसल्यो आसल्यो, आनी केनाची भेट नाकारता, कित्याक ताची कर्तुत्वां भासकोड आसली। केनाक आपल्या भावाची आबेलाची नोसाय जाता, तो नाटकायेन भरता, शेकी केन आबेलाक जिवेशी मारता। हांव देवाचो मोग करता अशें कोण म्हणीत? पूण आपल्या भावाचो व भयणीचो द्वेस करतीत जाल्यार ही मनशां फोटकिरी। शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू फिलिपाक आनी नातालायनाक आपयता। नातालायनाच्या काळजांत कसलेंच भासकोळपण ना म्हूण जेजूक थावें। जेजू आमकां एक एकल्याक वळखता। आमच्या काळजांत आनी मनांत कितें आसा तें ताका थावें। जायते फावट आमच्या भायलें रूप दुसरें, पूण भितर जायतें दुसऱ्याचें वायट आसता। हें सगळें वायट नाटकाय आमी सोडून दिवन दुसऱ्यांक बरें आवडून आमी एकामेकाच्या मोगान रावुया। तेन्नाच आमी जेजूची खरी फाटलावदारां जातलीं। म्हजो थाराव नाटकाय सोडून दिवन दुसऱ्याचें बरें आवडूंक हांव वावुरतलें।